दयानंद बांदोडकार उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकार हो गोयचो पयलो मुख्यमंत्री. लोकशायेचो अधिष्ठान आशिल्ले राजवटीचे ते शिल्पकार आशिल्ले. ऑगस्टाचे 12 तारखेक तांची 50वी पुण्यतिथी, जी मनोवपाक समस्त गोंयकारांनी एकठांय येवचे ॲडव्होकेट रमाकांत खलपान उलो मारला. आयकात. दयानंद बांदोडकार उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकार हे गोंयचे पहिले मुख्यमंत्री. गोवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत जी राजकीय राजवट गोंयांत जाली त्या राजवटीचे ते शिल्पकार. आपल्या कारकिर्दीत त्याने रेव्होल्युशनरी क्रांतिकारी स्वरूपाचे काम केले. शिक्षणाच्या मळाचेर अगदी गांवांतल्या, खेड्यांतल्या, डोंगरांतल्या विद्यार्थ्यांपासून ते शहरांतल्या भुरग्यां सगळ्यांका शिक्षण मेळटलें ह्या साठी ताणें प्रयत्न केले. ही भूंय, ही जमीन ही आमची गोंयकारांची. ते कोण कसताले, ते कसणारे शेतकारांक ते राखून दवरूंक जाय. जे घरांनी रावता ते मुणकारांक रावपाक जाय, ह्या साठी ते प्रयत्नशील रावले. जाती पातीन धर्मान आमचो जो समाज असो बिगडून गेल्लो, ते आमी गोंयकार एकत्र रावचे ह्या साठी त्या व्यक्तीन खूब प्रयत्न केले. आनी सत्तेर आसतनाच, मुख्यमंत्री आसतनाच ते आमच्यातल्यान गेले. येत्या 12 तारखेक ऑगस्टाक तांकां त्यांच्या मरणाक 50 वर्सां जातात. आनी गोंयकारांनी, सगळ्याच गोंयकारांनी सर्वपक्षीय अशी ऑल पार्टी ऑर्गनायझेशन एकठांय येवन ती 50वी पुण्यतिथी ताची साजरी करची हे माझे मत. आणि हे मत हांवें आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रस्ट म्हणून आमची जी एक संस्था आसा त्या संस्थेच्या ट्रस्टी समोर मांडले. तांकां ते आवडले आणि काल हांवें ह्या बाबतींत मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. तांकां ही कल्पना दिली, तांकां ती आवडल्या. आणि हो म्हयन्याभरान सगळो कार्यक्रम करून आयोजन करून 12 ऑगस्ट हो दीस मोठ्या थराचेर गोंयकारांनी साजरो करचो. हें करता आसतना गेल्या उपरांत गेल्या 50 वर्सां जी चेंजीस जाले, स्थित्यंतरां जी जाली गोव्यात, आनी त्या स्थित्यंतरांतल्यान जी भुमिका गोंयच्या भुमी बद्दल बांदोडकरांनी मांडली ती कितपत आमी यशस्वीरित्या फुडें व्हेल्या हाचो एक प्रकारे आमी मूल्यमापन करचें, रेट्रोस्पेक्शन करचें. खंय कमी पडल्यान तर आमी फुडें वचपाचें, अशा साठी हो उपक्रम लक्षात घेवन हें काम आमी थारिल्लें आसा. आनी जे म्हजे काल मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप जालें, आमच्या ट्रस्टी कडेन जालें, त्या नुसार म्हाका अशें दिसता की सगळो समस्त गोंयकार लोक एकत्र येवन ह्या साठी प्रयत्नशील करतले. रोखडेच आमी एक रिप्रेझेंटेटिव्ह बॉडी, एक कमिटी स्थापन करचो प्रयत्न करतले. आनी पेडणे ते काणकोण आनी बार्देस ते सत्तरी पर्यंतच्या लोकांक भितर घेवनूच आमी फुडें सरपाचो विचार आसा. त्या समितीचें अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्र्यांनी स्विकारचें अशी विनंती तांकां हांवें केल्ली आसा. आतां फुडें तें काम हांव फुडें व्हरतलो आनी म्हाजी खात्री आसा की बांदोडकराच्या स्मृतीचो हो स्मृतिगंध सगळे कडेन फाकोवपाक आमचे गोंयकार लोक मोठ्या उमेदीन फुडें सरतले. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.